ब्रेस्ट कॅन्सर प्रोटोकॉलाच्या उपचारांत 4,20,000 मोलाच्या इंजेक्शनाचो गोमेकोत आस्पाव केला। गोय पयले राज्य ही उपचार पद्दत फुकट दिवपाक। गोमेकोन दर वर्साक 15 ते 20 असली इंजेक्शनां फुकट दिवपाची मोख आसा म्हण मंत्री राणे उलयला। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। लोकांक आमी सोयी सुविधा आणि लोकांक एक्सेसिबल हेल्थ केअर आणि एक्सपेन्सिव्ह मेडिसिन्स लोकांचे दारार पावोवपाचो पेशंटाक तेजो फायदो जावचो म्हणून आमचो प्रयत्न चालू आसा। आयज ब्रेस्ट कॅन्सराचे अवेअरनेस करपाक बी आमचो प्रयत्न पूर्णपणे चालू आसा आणि आयज आमी नवे इंजेक्शन एक मोनोक्लोनल आमी नवे इंजेक्शन सबक्युटेनियस आमी चालू केल्ले आसा। एक पर्ट्युझुमॅब ट्रस्ट्युझुमॅब हे कॉम्बिनेशन इंजेक्शन आसा ते सबक्युटेनियस दिवचे पडटा आणि हे आमी पयले पेशंटाक आयज दिल्ले आसा। हे इंजेक्शनाचो कॉस्ट आसा 4,20,000। आमी आयज चालू करपाचो आमी डिसिजन घेतले। परत एकदा सांगता, गोवा पयले राज्य आसा, पयले गव्हर्मेंट गोवा मेडिकल कॉलेज पयले हॉस्पिटल आसा गव्हर्मेंटाचे जे खंय आमी फ्री ट्रिटमेंट आमी दिवपाचो ह्या इंजेक्शनाक आमी इन्क्लूड केल्ले आसा। देशान खंय असले इंजेक्शन फ्री दिना आणि हेज्या माध्यमांतल्यान आमची जनता आमची महिला जेंका ब्रेस्ट कॅन्सर जाता जेंका फक्त केमोथेरपीचेर पयले आमी ट्रिटमेंट दिताले, आयज टार्गेटेड सेल थेरपी दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा।